मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत् सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्मनि। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम्। धारवाड सरस्वती निकेतनांतू लगी एक 17 महिन्यानंतर वापस स्वामेल मुक्काम धारवाड समाजांतू जायत असा आणि आईच्या दिवसाक अत्यंत हृतपूर्वक जावन सर्वही समाज बांधवांनी प्रीतीपूर्वक मोठ्या गौरवाप्रमाणे तुम्ही स्वागत केलेल्याबद्दल आम्ही संतोष अभिव्यक्त करताची। विशेष जावन घेणू 1 वर्षाचे मुक्काम दिवचेक मूल कारण आमगेल हे जप केंद्रांतू येवका म्हणल्या उद्देशान आम्ही 1 वर्षाचे मुक्काम दिले। धारवाडांतू कौसल्या सुत राम म्हणले हे जप केंद्रांतू अनेक रीतीन समाज बांधवांनी तांगेले योगदान दिवन गेलो परतगाळी मठाचे अभियानांतू सहकार दिले आणि आजपर्यंत आम्ही अनेक जप केंद्रांतू स्वामेल उपस्थितींतूची समाज बांधवांक घेऊन गेलो राम नाम जप करचे तसले अवकाशू आमगेले करावळी भागांतू मस्त लोकांक अवकाश मेळ्ळो आसा। गोवांत वैकेची प्राप्त जाले, नॉर्थ केंद्रांत वैकेची अवकाश प्राप्त जाले, साउथ केंद्रांत वैकेची अवकाश प्राप्त जाले, किंतु घाट माते वैरी आनीकची आरंभ जालो ना। घाट माते वैर म्हळ्यार गुड्ड चोणगेन वैरी येवका आमी। त्या निमित्तान धारवाड जावो, बेळगांव जावो, नाजाल्यार मुखावीर कोल्हापूर आसा, पुणा आसा, मुंबई आसा, सो थंय खंयची स्वामेले उपस्थितींतू राम नाम जप करचे तसले अवकाशू स्वामेल वटूची राम नाम जप करता तसले अवकाश समाज बांधवांक तांकां मेळिल्लो ना। तांकां हे अवकाश कोरगेन दिवका म्हणल्या उद्देशान एक सायड समाज बांधवाले समाजा तर्फेन विनंती वैके आशिल्ले आनी दुसरे हांगा राम नाम जप जाता आसा, जप केंद्रही आसा म्हणले एक उडगास आमकां आशिल्ले। त्या निमित्तानची हांगा बहुदिन आमी हांगा वास्तव्य कोरून गेनू तुमगेले वटूची राम नाम जप कोरून गेनू राम नामाचे संख्य ही अभिवृद्धी जाले आनी एक इतिहास निर्माण जाले की 550 कोटी राम नाम जप अभियान चलताना स्वामे धारवाडाक आयिल्ले आनी आमी सर्वही समाज बांधवांनी स्वामेल वटूची राम नाम जप केले तसले भाग्य आमकां मेळ्ळें म्हणले एक इतिहास आयच्या दिवसाक निर्माण जाता आसा। फाल्यां आनी अवकाश मेळना आनी उरिले खाली 5 महिने। 5 महिने वैकेची ना, खाली 4 महिने मात्र उरले। जून जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर आनी ऑक्टोबराचे 15 दिवस, 4.5 महिने मात्र ह्यात राम नाम जपाचे अभियान आनी थोडे दिवस पर्यंत चलचे आसा। आतापर्यंत 440 दिवसापर्यंत आमी येवन गेनू पाविल्ल आसाची। किंतु हे एक राम नाम जपा निमित्तान आमगेले समाज बांधव एक कಡೆ येवन गेनू उट्टू लोक मेळन गेनू एक रामाले एक नामस्मरण करता तसले एक अवकाशू समाज बांधवांक प्राप्त जाले। मस्त लोकांक तांगेले अनुभव आयकुचेकय आमकां मेळिल्लो आसा। मस्त लोकांले अनुभव तांणी सांगिल्लो आसा, कशी तांकां अनुकूल जाल्लो आसा, कशी तांकां जिवनांत बरेपण जाल्लो आसा, आरोग्या विशयांत जावो ना तांगेले वैयक्तीक जिवनांत जावो मस्तितले तांकां बरेपण जाल्लें आसा। तांतू एक आनी कसन की म्हळ्यार संतोशाचे विशय की म्हळ्यार हे राम नाम जप अभियाना निमित्तान लोक एक कಡೆ येवन गेनू
केलो लोकांक केन्नाही पळयल नाशिल्लो लोकाले व्यक्तिगत परिचय जावन घेनू एक अशी जाली की म्हळ्यार जपा येवन 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 घेनू तांगेल चौडवान सोयरीक वैके जाल्लो आसा. तात्पर्य कसन की म्हळ्यार येताना येताना तुमी कोण, खंय उरताची, कसन तुमगेले, कशी तुमगेले कुटुंबाचे, मागेले एक धूव आसा ती हांगा बेंगलोरान शिकत आसा, कसन शिकता ती, थंय प्रश्न येता. कडेन तशें तुमगेले कसन आहे ना, मागेल चल्ल आसा तोय बेंगलोर आसा. तशी तशी जन्मपत्रिकाही दिले, मेळामेळी आयले, लग्न वैके निश्चय जाले. सो हेवटू कशी लोकालेगी संपर्क आयिल्ले निमित्तान ना हे जपाचे निमित्तान संपर्क आयिल्ले निमित्तान तांगेले एक वैवाहिक कार्य ना वैवाहिक मंगल कार्य घडिले हे एक संतोष तांणी सांगता आशिल्तना तांकां दिसता कसन की म्हळ्यार रामानच हे सोयरीक करून घेवन दिले म्हणून घेवन तांकां एक भावना जागृत जाले. लग्न जाले, आतां लग्न जाता उठू जाता, बट एक कसन विचार कसन की म्हळ्यार हे जीवनभर अंतिम तागेले श्वास उरे पर्यंत तागेले मना कसन उरता की म्हळ्यार धारवाडांत तूं ते जप केंद्रांत गेल्ले निमित्तान तुगे लग्न जालें रे म्हणून घेवन जन्मभर ता कुडगास उरता. तेतकून तो कसन सांगता की म्हळ्यार तेतकून तो कसं म्हण की म्हळ्यार मरे राम नाम जपा वच रे, राम नाम जपा वच रे म्हणून घेवन एक हट थंय तुल्यान चाल जाता. कितें की म्हळ्यार ते इम्पॅक्ट केन्ना तुगेले स्वताचे जिवना जत पळया, ते इम्पॅक्ट केन्ना स्वता जिवना जाले नंतरच पळय ताका सोडचेक मन येना. आतां तागेले जिवनांत तूं तागेले चेल्ल्याल मंगल कार्य जालें, वापस तागेले जिवनांत एक दिसता हेची राम नाम जप कंटिन्यू करत उरले रे मागेले जिवनाचे मस्तीतले कसन आसा क्लेश दूर जाताले, मस्तीतले मागेले अडचण दूर जाता म्हणले एक भावना जागृत जावन घेवन केन्नाची राम नाम जप करनाशिल्ली व्यक्ती हे एक फल मेळ नंतर कडे निरंतर जावन घेवन तो राम नाम जप करचे चाल करता. हे आमगेले ह्युमन सायकोलॉजी. एक पंता जर तागेले मनान तूं हे केल्ले निमित्तान ताका बर जाल्ले म्हणून गेले तर तागेले मनान घेतले गेल्ले म्हळ्यार तो केन्नाही ते सोना, केन्नाही सोना. बट ताका एक पंत इम्पॅक्ट जावका तागेले जिवनांत तूं ते एक पंत अनुभवाक एक्सपिरियन्स जावका ताका एक पंत जाले नंतरच पळय तो केन्नाही तो विसरना. सिंपल कशें की म्हळ्यार आतां मुद्राधारण आसा, थोडे दिवसा नंतर मुद्राधारण दिवचें आसा. आमी केन्ना मुद्राधारण दिताची सान सान चेडवांक आपूण घेवन येता तुमी, तांकां आमी सम करून मुद्राधारण दिले नंतरच पळया सम रडता, एक तासभर रडता, मस्तीतले हे करता, वापस स्वामीले घेताना वापस रडचे चाल करता. आतां मुद्राधारण दिवचें ना आमी, फल दिताची, किंतु ताका ते एक उडगास आसा मरे स्वामी मुद्र दितावे आनी म्हणून घेवन ताका एक भंय आसा. आनी 6 म्हयन्या नंतर वापस स्वामी पळयले कुडेनच पळय आनी ताका आनीक भंय आसा मरे स्वामी आनीक मुद्र दितावे म्हणून घेवन ना आमी मुद्रे शब्द काडले म्हळ्यार कुडेन तागेले तोंडान तूं म्हळ्यार ना दोळ्याक ताका रण येवचे चाल जाता आनी खंय की मुद्र दितावे म्हणून. अर्थात तागेले जिवनांत ते इम्पॅक्ट जाले, ते इम्पॅक्ट जाले कुडेन ते मनान तुल्यान ताका ते वच्चेक जाताना खंय की मुद्र दितावे, खंय की मुद्र दितावे अशीची. हे राम नाम जप केल्ले निमित्तान कोणाक एक अनुभव आयलो की हे हाजे निमित्तान म्हाका एक बर जालें अशी करत उरल्यार मागेल आरोग्यही समज जाता, मागेल जिवनात सर्वही दुःख निवारण जाता. कोणाक तरी एकदा अनुभव आयलो म्हळ्यार तो जन्मभर हे सोडचेक तो हे करना. आनी तो वारांत एक दिवस येता आशिल्लो केन्ना तरी ताका बरें जालें म्हणलें म्हळ्यार तो दिवसा येवचे चाल करता. कितें की म्हळ्यार ताजेन कसकी ताका एक बरें जाल्ले एक अनुभवाक आयले म्हणून. तेतकून सायकोलॉजी संपूर्ण जगत आसा पळया सायकोलॉजिकल हाजेर चलता आसा संपूर्ण जगत. आतां पळया मार्केटिंग करताना एक मार्केटिंग करताना वैकेची जर ताका 100 रुपये म्हळ्यारच पळया तो घेवच्याक वतना, 100 रुपये म्हळ्यार कुडें ना तो घेवच्याक वतना, 99 रुपीज म्हळ्यार कुडें तो घेवच्याक वता. तेतकून मार्केटिंग करताना कसं करताची 99 ओन्ली 99
अरे 1 रुपयान कसं फरक जावचो आसा ते 3 डिजिट येता म्हणले फरक हे सायकोलॉजी ते 3 डिजिट म्हणलं कुडेनच पळया ते 1000 नाका 999 जाव का तेन्ना कुडेन ते 1 रुपया कमी जाता म्हणले हे उठूची हे कंपनी लोकांक गोत्त आसा सायकोलॉजी हांगेल ಒಟ್ಟು खेळ्ळ म्हळ्यार आमगेल उठूची धंदो आमगेल उठू व्यापारांनी जाता म्हणून मनुष्याले मस्तका उठूची तांणी वैकेची खेळताची आता कॉम्बो फ्री हे फ्री ते फ्री कित्याक म्हळ्यार गोत्त आसा जनाले विचारधारा कशी आसा हे लोकांक गोत्त आसा त्याची रितीर तांणी मार्केटिंग करचे चाल करतात त्याची रितीर आमी पालन करताचे सो त्या निमित्तान सांगले तशीची जर आमकां देवाल बद्दल वैकेची असलेची मनांत एक दृढ जावन घेवन कसले तरी एक जिवनांत बरेपण घडलें म्हळ्यार तो मनुष्य चेंज करच्याक पॅटर्न चेंज करच्याक वतना एक एक लोकांक एक एक पॅटर्न एक एक लोक कशें की म्हळ्यार नमस्कार घालतना ताण 5 पंथाची माते धाडून घेवन ताणें नमस्कार घालचे ते तागेले एक सिस्टम कसं म्हणून घेवन गोत्ता नमस्कार घालता तो किंतु 5 पंथ नेलाक तो हे करून घेवन तागेले एक नमस्कार आनीक लोक खाली राबून घेवन एक नमस्कार एक एक लोकांक एक 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 पॅटर्न आसा तो चेंज करच्याक वतना खंय इवन शाळेक वताना ना कॉलेजाक वताना एग्जाम दिताना एक एक लोकांक एक 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 सुपरस्टिशियस बिलीव म्हणून येवेके तुमी सांगताची तसल कसाने सुपरस्टिशियस चड कसाने तुम्ही घेवन बसका म्हणना किंतु ते विश्वास ते कसन ते एक विश्वास दवरले हे पेन घेवन गेले री देवा लेगी पायमुळान दवर घेवन ते पेन घेवन बरयले री ताका बरे मार्क्स मिळता बाकी दिवस नॉर्मल पेनान बरयता एग्जामा दिवसू देवाल पायमुळान दवर घेवन ते पेनान बरयले म्हळ्या कडेन पास जाता जर ते फर्स्ट एटम्प्टाक देवाल पायमुळान तू पेन दवर घेवन हाणे एग्जाम बरोवन घेवन पास जालें म्हळ्यार पळय नेक्स्ट एवरी एग्जाम सेम पॅटर्न चेंज करच्याक वतना तो कितें म्हळ्यार लास्ट एग्जामाक देवाल पायमुळान तू पेन दवरले आनी एग्जाम बरयले लेखीलकिंत चड ताका मार्क्स मेळ्ळे तातूंत नेक्स्ट टायम तुले ना वापस तो सेम रिपीट करता हां जर नेक्स्ट टायम देवाल एक दवरले देवान प्रसाद दिले हांग बरयले किंतु फेल जाले कडेन संशय निर्माण जाता संशय निर्माण जाले नंतर कडेरी त्या व्यक्तीक मार्ग हे दिकान वचका की त्या दिकान वचका की आतां पेन दवरका की उठूची गोंधळ जावन घेवन तागेले जीवनच अस्तव्यस्त जाता तेतकून केन्नाही देवाचेरी आमकां विश्वास उरका केलो पंत आमकां कश्टकाल येता केलो पंत आमी लेखील तशी जायना हे उठू सत्य किंतु तुम्ही लेखील तशीची जालना म्हळ्यार कितें री ता कुटूची देवान केलना म्हणून घेवन तुम्ही आरोप घालून घेवन तुम्ही दुखीत करून घेवन कसने अर्थ ना देवान जर विलंब जालें म्हळ्यार ताजे मागशी कसकीच एक देवालेक आनीक होड कसकी तुका दिवका म्हणलें एक मन देवाल मनांत उरतालें त्या निमित्तान आज विलंब जाल्लो उरतालें किंतु आमकां त्या संदर्भारी ते विवेचन करच्याक आमकां बुद्धी उरना तेतकून चौडवांक बरे रितीन संस्कार दिवका म्हणून सांगचे कित्याक म्हळ्यार संस्कार सान आसतना जर ताका दिल्ले री तागेले जिवनांत ते प्रभावशाली जाता आनी जर ते प्रभावशाली जाले म्हळ्यार ते चौडूव तुमगेले हतोटीन तूं उरताचे आतां कसन जालें की म्हळ्यार चौडूव जन्म आयलो कुडेन चौडवां शांत करचे कितें री पयल्या हातांत मोबायल काण घेवन ताका दिवचे कसकी एक पद्य लावचे आनी ताका हातांत तूं मोबायल दिवचे फाल्यां तो चल्ल कसन करता की म्हळ्यार मोबायल ना जाल्यार तो शांत बसना कित्याक म्हळ्यार अभ्यास त्याची रितीन करून घेवन दिल्ले निमित्तान आनी वापस रडता आनी वापस तुमी हातांत ताका मोबायल दिवका आनी वापस रडता आनी वापस शांत करचेक मोबायल दिवका पडटा कित्याक म्हळ्यार ते एक रुची ताका लागून दिल्ले निमित्तान ताका ते रुचींतल्यान भायर येवच्याक ते चरडाक जायना तशीच 1 वर्ष जाले 2 वर्ष जाले 4 वर्ष जाले 5 वर्ष जाले अशीच कडेन तुमी ताका अभ्यास करत करत गेले तशीच कडे एक दिवस कसन जाता की म्हळ्यार त्या मोबायलाचें आयकत विना हा चौडूवाल काय आयकना आवस बापूल काय आयकना कडे
कित्याक म्हळ्यार तितले मोबायलाचे कडेन री मस्तीतले एक पंत अशी जाले एक पंता टिचरान टिचर तागेलो हावस आशिल्ली एक क्लासरूमान तूं हें करतना कसन सांगलें की म्हळ्यार तुमकां खंयचे मना दिसता जर तुमकां एक आनेक जन्म तुमकां जर देवान अनुग्रह केल्लो आशिल्लो आसल्यार तुमी कसन जाव काम म्हूण घेवन तुमी लेखले ताजे बद्दल तुमी एक प्रबंध बरें म्हूण सांगलें प्रबंध म्हळ्यार एसे तेतून उठूच्या उडवान म्हाका आनेक जन्म मेळ्ळा आतां मनुश्य जन्म बट तुमकां कोणाक तरी विचारलें अरे तुमकां वापस एक आनेक जन्म जर तुमकां प्राप्त जाले री तुमी कसने तुमी जाव काम म्हूण घेवन तुमगे मनाक लेखून घेवन ताजे बद्दल प्रबंध बरें या म्हूण घेवन सांगलें ताका बरें मार्क्स आनी आशिल्ले ते उठूच्या उडवांनी क्लासरूमांत आशिल्ले उठूच्या उडवांनी तांकां दिशिल्ले तसले प्रबंध तांणी बरयले कडेरी ही टिचरान हे उठूची तांणी बरयले तसले कसन पेपर आसा ते घरा घेवन वचून थंय चॅकींग करत आशिल्ले एकलो सांगता म्हाका हें जावका म्हाका हें जावका आशिल्लें नेक्स्ट जन्म मेळ्ळो आसलो हांव हें जावका आशिल्लो बिझनेसमॅन जावका म्हणून अशी मस्त लोकांना तांगेले विचारधारा बरयत गेले एक पेपर करेक्शन करतना कसन आयलें की म्हळ्यार की अनेक जन्म जर म्हाका आसले री हांव मोबायल जावका म्हूण घेवन त्या चेडवान बरयलें उरता अनेक जन्म जर प्राप्त जाल्ले आसले री मनुष्य जन्म नाका मोबायलाचे जन्म जावका म्हूण घेवन बरयता कित्याक बरयता आशिल्लें म्हणटना कित्याक की म्हळ्यार म्हागेल्या घरांत हांव आवस बापसूलेक उलोवचें गेल्यार आवस वयके मोबायल घेवन बसले बापसूलेक उलोवचें बसल्यार बापूस वयकेची मोबायल घेवन बसला आज्यालेक वचून बसल्यार आज्य वयकेची कसकी आयकत मोबायलांत घेवन बसला म्हागेलेक उलयतालो कोणेय नाची म्हागेलेक उलयताले कोणेय नाची जर तांक कुट्टू लोकांक मोबायलाचेची हे जालें आसल्यार हांव जर मोबायल जाल्ले आसल्यार तांगेले हातांत उरता न्ही वे म्हागेले काय उलयतानाची हांव कुट्टू मोबायलाचीची आवसूय मोबायल घेवन बसले हातांतू मोबायल बापूस वयकेची मोबायल घेवन बसला म्हागेले उलयताना थंय आज्य वयके मोबायल घेवन बशिल्लो आसा जर हांकां मोबायल इश्ट जाल्ले आसल्यार हांव मोबायल जाल्ले आसल्यार ते मोबायलाची तांगेल्या हातांत उरता ताजेन तरी म्हाका खुशी जाता आशिल्ली वे म्हूण घेवन ते अशी रितीन ताणें प्रबंध बरयले कडेरी त्या टिचराक मस्त रण्ण आयले म्हळ्यार अशी जाता आसा म्हूण कडेन बामूण थंय बशिल्लो बामूण थंय बशिल्लतना बामणान विचारलें कितें रडता आसा कसन जालें अशें आनी म्हणटना ना एक चेल्ल्यान एक असले एक प्रबंध बरयले ते प्रबंध पळोवन घेवन वाचून घेवन मस्त रण्ण येवचें जालें कसन हें म्हणटना अशीची तागेले अनेक जन्म जाल्ले आसल्यार मोबायल जावका मोबायल जाल्यार उठू लोकाल वट्टूची ताका उरचेक जाता उठू लोक हातांत घेवन हें करून घेवन बरे रितीन म्हळ्यार मस्त टायम स्पेंड मोबायलाची करता आशिल्ले जेन्ना मोबायल जाल्यार बरें न्ही म्हणून घेवन तशी ताणें प्रबंध बरयले ताकाय मनाक हें दिसलें वय त्या चेल्ल्यान बरयलें मस्त जालें कोण बरयलें म्हळ्यार म्हणून विचारतना तुमगेले पुतान बरयलें म्हणून सांगता हे प्रबंध कोण बरयले म्हळ्यार तुमगेले पुतान बरयले म्हणून सांगितना उठू लोकांक हे आमी सांगचे तात्पर्य कसन की म्हळ्यार आमी चेडवांक समय कमी आनी मोबायलाक चड समय आमी व्यतीत करत आसात हे आतां पॅटर्न कशी चेंज करचे आमकां कांय ताजे बद्दल कळतना आनी हे पॅटर्न चेंज जावचे ही आमकां आनीक कशें जे मार्ग कशी सांगचे कळतना हां थोडे आत्ता तरी थोडे कमी जाले राम नाम जप आशिल्ले निमित्तान एक तास खंय तरी एक बंद उरताले तदनंतर आनी सेम यथास्थिती यथामती वापस त्याची चाल जाल्ली आसा मुखार 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 आनी कशी हाजे बद्दल चड जाता आसा प्रती एक तुमगेले डायरी मोबायल तुमकां उठकार सुचे त्याची मोबायलान प्रती एक तुमी उठू उलोवचे उठू मोबायल प्रती एक आस न्ही वे हे मोबायलाचेरय खेळ जावन घेवन बशिल्लो आसा तुमी पळोवचे तुमी बुकींग करचे तुमी फ्लायट बुकींग करचे ट्रेन बुकींग करचे प्रती एक 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 विशय वयकेची मेसेजींग करचे तुमकां उठकार सुचे अलाराम तुमगेले नेक्स्ट डे फाल्यां प्रोग्राम कसो आसा एक मोबायलाचेर उठू तुमगेले जीवन सृश्टीची तंतू आसा बँक ट्रान्झॅक्शन करचे
प्रत्येक तुमगेला हातमोळांत आसा. मुखार मुखारी पयले नेटवर्क नाशिल्ले म्हणून आमी सांगता आशिल्ले एक नेटवर्काक खंयची झाडार चोवन घेवन कसकी एक करचें आशिल्लें. कोविड टायमार न्ही मस्त त्रास जाले. खंयची झाडार बसून घेवन थंय कसकी एक कोक्कीत हें करून घेवन थंयतल्यान आनेकल्याक हें करून मस्तीतले हें केलें. किंतु आतां आनीक नेटवर्क वाडलें. 4G जालें, 5G जालें. आतां लास्ट डायरेक्ट सॅटेलायटाचे वयके येवन पावले. आतां ते एक आयले म्हळ्यार जालें. ಒಟ್ಟು लोक पळय आरामशीर कसनेची अनइंटरप्टेड. आता थोडे तरी इंटरप्टेड आसता. हे गांवांक गेले रे कसनेची ना मारे आरामशीर येता. आता त्या गांवाक वयके सॅटेलायटा थ्रू वयकेची थंय वयकेची इंटरनेट कनेक्शन येता. तेन्ना खंय गेल्यार वयकेची पीस ऑफ मायंड म्हणलें ना. रानांत गेल्यार वयकेची फाल्याक नेटवर्क मेळटा. तसल तरेची एक परिस्थिती निर्माण जाता. हेची कलियुग. हो कली असले प्रोत्साहन करत आसा. असले प्रोत्साहन तेगेले कलीले मुख्य उद्देश ते असले प्रोत्साहन कोण 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 कोर न्हू आमी इतलेक व्यस्त जावन वता की म्हळ्यार कडे तांतुल्यान भायर येवचें आमकां मन जायना. थंय उरकां म्हणून न्हू तुमकां आतां मस्त लोकांक आरोग्य समस्या आसा. मस्त लोकांक फाटी दुखी माथे दुखी हें तें मस्त सांगताची. किंतु जर तांकां सांगलें फाल्यां तुलें ना बांय खंय आसा बांय कडेन वचून घेवन कळस भरून घेवन उदक घेवन घरा येवका म्हळ्यार कोणें वचनाचें. तशी केलें म्हळ्यार आरोग्य समज जाता म्हळ्यार हांगा बांय वयके ना आनी उदक काडच्यान तूं दुरत येवपा आसता. कित्याक की म्हळ्यार पयले कालान तुटुची बायलांक की दादल्यांक की कसलें आसल्यार तांणी न्हंयक वचून घेवन उदक घेवन घेवन उठून हाडटा आशिल्लें. बट आज तशी ना. आजीवन झाडाक आनी उदक घालचें पयलें उदक तोकेत आशिल्लें. उदक तोकेत आशिल्लें कसन की म्हळ्यार हेडा पेंट जावं हाज्यान आनी उठुची तांणी एक बांद बांदून घेवन हणकून घेवन उदक घालता आशिल्लें. ताजेन तांकां बरेची आरोग्य हें जालें. आज उठुची स्प्रिंकलर येवन घेवन बशिल्लो आसा. सो तुमगेलें काम स्प्रिंकलर करता आसा उठू सम. बट आरोग्य मात्र तुमकां कमी जायत गेल्लो आसा. आज आमगेल्या देशांतू एवरेज एक व्यक्तीले आयुर्मान 120 वर्ष म्हणून ज्योतिषशास्त्र सांगता. किंतु एवरेज 65 येवन घेवन पाविल्लो आसा. 65 वर्सांनी एक मनशाले प्राण हे जाता. एवरेज एकल्याले 80 एकल्याले 60 आनीकल्याले 70 आनीकल्याले 50 अशी एक 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 लोकांना उठ्ठू घेतल्यार लास्ट 65 एजाक येवन घेवन पाविल्लो आसा. हाका कारण कसं नाही हे उठूच्यात विचार करत गेले म्हळ्यार मस्तितले कारण येता उरता. किंतु आमी सांगचे कसन की म्हळ्यार मुखावेल जनरेशन कसन आसा तांकां एक बरेची एक संस्कार दिया. संस्कार म्हळ्यार चड मोग कर म्हणून आमी सांगनाचे. मोग उरका चेडवांक मोग करका. किंतु मोग इतलेही करची न्ही की म्हळ्यार फाल्यां ताका मारचें जायनाशिल्लें तशें जाल्यार मोग करनाकाचे. फाल्यां ताका कशें मारचें गेलें म्हळ्यार तुमकां पयलें दुखता. पयलीं तशी नाशिल्ली तशी नाची नाशिल्लें. एक दोन धाडेत आशिल्ले. पयलें कशेंय चूक केल्ले आसल्यार बापूस एक दोन मारता आशिल्लो. त्या भयान तो चेडोस पळया आयकत आशिल्लो. आज तशी न्ही. आज होची फोन घे पप्पा म्हाका एक 50,000 घाल रे म्हणून सांगलो. हो डायरेक्ट अकाउंटांतल्यान घालता. पयलीं 50 न्ही 5 रुपया विचारचें जायनाशिल्लें. 5 रुपये डायरेक्ट बापसूलेक विचारचें जायनाशिल्लें. ते उठू आवसूक सांगून आवसूक पटोवन घेवन हे करता आई ते करता आई. एक बापसूलेक 5 रुपया काडसून दी म्हाका हे जावका ते जावका अशी पटोवन घेवन ते आवसू कडेन रे चेडालेक मन दुखोत नाका म्हणून ते बापसूलेक सांगून ती आवसू वयकेची हो बापूस केन्ना जेवणा बसता तेन्ना सांगता. उलोवचें जायना न्ही. जर मध्य खंय तरी सांगल्यार तो गोवची चाल करता. खाणा बशिलतना उलोवचें जायना. सो तेन्ना सांगून घेवन जायत दिता तुगे जबाबदारी अशें कसकी कंडिशन घाल न्हू ते 5 रुपये दिवन घे न्हू अशी एक तेन्ना आशिल्लें. आजी पप्पा म्हाका एक 10,000 रुपये घाल मेसेज घाले तो पटकने हांगा घालता. सो इतले बापसूले आनी चेडवाल मध्य हे आसा. भयभीती म्हणले एक कमी जायत वता आसा. आनी कोणाक मारचेंकय जायना. शाळेंतही
एक टिचराक मारचे गेले म्हळ्यार फाल्यां खंय कंप्लेंट येता म्हळ्यार भय. असल तरेचें एक वातावरण सृश्टी जायत आसा. म्हळ्यार आमगेल कंट्रोलांत चवडूवनाची, चवडूवाल कंट्रोलांत आमी आसाची. कितें की म्हळ्यार कसले तरी आमी जर हे दिना रे, कसले करना म्हळ्यार हो रूमा वचून एकलोची बागील घालून गेले म्हळ्यार आमकां भंय सुरू जाता. हाण कसले तरी करून घेतले रात्री म्हळ्यार एक भंय दिसताना, घे मोबायल जाय घे तेची काण दिले, लॅपटॉप जाय तेही दिले, गाडी जाय तेही दिले. किंतु लास्ट तो चरड मात्र तुमगेले उरना. तो चरडो कडेरी अमेरिका गेलो ना बेंगलोर गेलो आनी खंयकी गेलो, तुमी सांगिल आयकना अशें न्ही जाल्ले म्हळ्यार लास्ट एक दिवस दिसता इतला हाक शिक्षण दिवन, इतला हाक मोग करून हाण सांगिल उठू काडसून दिवन घेन आज विचारलो मागेले एक उत्तर वैके आयकना म्हणटना तेन्ना बाप सूख दिता हांव शिक्षण दिल्लें सम केलें की चूक केलें हांवें. इतल्यानी शिक्षण दिवन आज चल्लो मागेल आयकना जाल्यार ताजे अर्थ कसा नाही. ताजे किंता 10th स्टँडर्ड शिकून घेवन चल्ला आज तुमगेले गुरल म्हळ्यार तुमगे किंताची भाग्यवान आनी कोणें ना म्हणून आमी सांग असले परिस्थिती निर्माण जायत आसा. PhD करताची कराची बेजार ना आमकां. PhD करा, डबल PhD करा, कसन जावका शिक्षणांत तुमी करा. किंतु तुमगेले गांव, तुमगेले आवस बापूसू, तुमगेले देव, तुमगेले कुलदेव, तुमगेले गुरुमठ हे मात्र सोनाका म्हणले कंडिशन मात्र हे 100% घालका. बाकी तू PhD करनाशी उर, इंजिनियरिंग करनाशी उर, बट हे मात्र तुगेले मूल कसन आसा, सिद्धांत आसा ते मात्र विसर नाका. बाकीची कसने असलेरी तुवें कसने करचे जाता, बट हे सोडून घेवन आमी जीवन करचेक जायना. त्या निमित्तान संस्कार चेडवांक दिवचे अत्यंत म्हत्वाचे आसा. कशी दिवका की म्हळ्यार एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI जर तांगेल तशी तुम्ही संस्कार दिले म्हळ्यार तुमगेल चेडवांक तुमी हतोटीन दवरत. तांगेल संस्कार कशी, तांगेल संस्कार म्हळ्यार धारवाडांत तुमी हांगा राबले, तुमकां फ्लायट खंय आसा, एअरपोर्ट खंय लागीं, तुमकां हुबळी एअरपोर्ट तुमकां लागीं. हुबळींतल्यान तुमकां बेंगलोराक वचका. बेंगलोराक फ्लायट कितल्याक 8 घंट्याक आसा म्हणलेका. तुमी कितल्याक येवन पावका? 6 घंटे ना 6.5 घंटे खंय पावका? हुबळी एअरपोर्टाक पावका. कित्याक 7:30 पावचे जायना वे? आमगेल कशी थिंकिंग 8 घंटे म्हळ्यार 8:05 पयले पावका. हे आमगेल सिद्धांत. शाळेक 8 घंटे जाल्यार 8:05 भितर पावचे. किंतु एअरपोर्टान तशी करचे जातवे? 8:05 भितर येता, म्हाका चेकिंग कर, पास कर, करचे जातवे? तू CM जावो PM जाल्यार वैकेची तू कितले घंटे येवन पावका? 6.5 घंटे कची येवन घेवन पावका ना 6 घंटेक तरी येवन घेवन पावका. फाल्याक त्याची एअरपोर्टाचे अथॉरिटीनं आता 2 तास ना, आता मी 3 तास करता म्हळ्यार तुम्ही कसं करताले? पालन करता की ना? की कसं करता तुम्ही? ना 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 3 तासांनी आमकां जायना म्हळ्यार ताणें आयकता वे? ताणें आयकना. तू येता जाल्यार हे पालन कर, या ना जाल्यार तू खंयचे जावका त्या रुटार वच, आमकां संबंध पाविल ना. आमगेल फ्लायटाचेर वता ना एअरपोर्टांतल्यान वता वे? 3 तास पयले म्हळ्यार वैके आयकू का? 2 तास पयले आयल्यार वैके तुम्ही आयकू का? ना. फ्लायट बेंगलोराक गेले, बेंगलोरांत हवामान वैपरीत्य जाले, वापस थंय फिरून घेवन वापस हुबळी गेल्यार वैके तुम्ही उलोवचेक जायना. उलोवचे जातवे तुमकां? तुम्ही गवजी मारतले, आमगेले हे जाले, तुगेले रिफंड करता, वापस वच तू, म्हाका संबंध ना. हे संस्कार कोण दिले? तांणी घाल्ला आसा. आनी पालन कोण करता आसाची? आमी उठू लोक पालन करता आसाची. कोणेही चेंज करचेक जायना. तशी चेंज करचेक जायना आशिल्ले तसले संस्कार तुमगेल चेडवांक दिले म्हळ्यार कायम तशी संस्कार तो पालन करत उरता, चेंज करचेक वतना. कशी एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया तांणी सांगिल्ले तशी तुम्ही आयकत आसा न्ही वे? तशीच तुमगेल चेडवान तुमगेल आयकूची तशी तुम्ही संस्कार तुम्ही घालून दिवका. एक सानाची हस्ती पील तागेल पाययाक सान आसतना तुलेन एक सरपळी बांदून दवरचे. सान आसतना तुलेन मस्त सान पील तेन्ना तुलेन ते सरपळी बांदून दवरचे. तेन्ना ते सान चेड आसतना भायर येवच्याक मस्त प्रयत्न करता,
तेन्ना हस्ती सान ताजे पावर कसन आसा, शक्ती कसन आसा तेही कमी उरता. सरपळीचे कसन एक हे उरता ते मस्त हे उरता, तांतुल्यान भायर येवचेक ते सान हस्तीक जायना. अशीची जीवनभर तेगेले पांयाक सरपळी घाले ते प्रयत्न करता आसा, सरपळी घाले प्रयत्न करता आसा. हे प्रयत्नांतू ताका यश मेळताना, हस्तीक यश मेळताना. सो तागेले इंटेंशन कसन की म्हळ्यार हे सरपळीतुल्यान हांव केन्नाही भायर येवचेक जायना म्हणून लेकून लास्ट व्हड हस्ती आसा आनी तेची सरपळी घाल्यार ते एक अशी झटक दिली म्हळ्यार ते सरपळी मोन वता. किंतु सान आसतना तुल्यान तशी अभ्यास कोण 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 दिला हाजेना ते हस्ती कसन मनांत गेले की म्हळ्यार हांव कितले ताणल्यार वयकीच हे सरपळी मात्र मोडचेक जायना म्हळ्यार तसले एक ब्रेन वॉश जावन 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 आस पळय तेची संस्कार मनांत गेले. आतां तागेली इतली शक्ती आसा की म्हळ्यार 100 सरपळी घालून घेवन बांदल्यार वयकीच मोड घेवन व्हरता. किंतु सान आसतना तुल्यान ते प्रयत्न कोण 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 ते विफल जाल्ले आस पळया, अंतिम जावन व्हड जाल्या नंतर वयकेची तेची मनांत घेवन गेनू हे सरपळी मोडचेक जायना म्हणले एक संस्कार तागेले मनांत वचून घेवन बसले. तेतकून चेडवांक अशीची कशें तरी तुमी एक मनांत घाल्लो म्हळ्यार तो चर्ड आस पळय तुमकां सोण वतना. आमी सान आसतना पुर्वाश्रमा विशय म्हळ्यार तुमकां ग्रहणांनी येता. ग्रहणांनी आयले तेन्ना सान सान चेडूं हे तांकां वेद आरंभ हे तांणी तांकां सांगल्यार कळतवे. वेद आरंभ म्हळ्यार जर रात्री 8 गंटेक चंद्रग्रहण आसा म्हूण लेखा, रात्री 8 गंटेक चंद्रग्रहण आसल्यार सकाळी 8 घंटे नंतर कसने खावचेक जायना, 12 तास कसने तुमकां खावचेक जायना. आतां ते चेडा सांगचे जातवे 12 तास काही खाय नकरे सान चेड एक 8 वर्षाचे 10 वर्षाचे चेडाक तुम्ही कशी सांगताची, कशी एक्सप्लेन करता. हे आता वेदारंभ जाता ताका वेदारंभ कसने गोत ना ताका 12 तास उपवास म्हण कशी कळता ताका, कशी तो हे कंट्रोल करून घेता. तेतकून ताका त्या रितीर सांगले री चेडाक मना वतना. वेदारंभ जाता चेडा उपवास कर का देवा 12 तास खायनाशी उरका म्हळ्यार ताका काही कळना. आता कशी करका भिष्टो का, आता भिष्टोच कशी तेन्ना आवय कसन सांगता की म्हळ्यार आज चंद्रग्रहण आसा देवा आनी रात्री 8 घंटे चाल जाता, सकाळी 8 नंतर कसने खायनाशी उरका, कसने तरी खाल्लं म्हळ्यार अंगविकल जाता म्हणले एक फोटो दाखवून सोडता आई. ते पळयल कुडेनच पळया 12 घंटेक येद्रा एप्पल दिसता हातांत घेता खावचे गेले कुडेन कसन उडगास येता ते अंगविकलाचे उडगास येता. एप्पल खाल म्हळ्यार अंगविकल जाता म्हणून एक्चुअली तशी ना. किंतु औसुक ते चेडा खायनाशी उरका म्हळ्यार कंट्रोल करचेक जायना म्हळ्यार कितें औसून हे एक भय ते चेडाल मनांत घाल निमित्तान रात्री 8 घंटे पर्यंत कडे खायना तो. कितें की म्हळ्यार खाल्ल कुडेन ताका भय इवन खाल्ल म्हळ्यार जन्मभर त्याची त्याने एप्पल खाल्ल मारे आता जन कजने तरी जाले की कितें अशी एक भय चेडाल मनांतू निर्माण जाता. हे एक संस्कार अवसूल मनांतू भय दिवका म्हणणी बट ते चेडा करचे ना हे एक पालन करका म्हण उद्देशान तशें केला. तुमी वैके करता न्ही कोकमाम करा कोकमाम कर म्हणून चेडवांक तुम्ही सांगता नाजे चंदा माम येना नाजाल्यार हो चोर येता तो येता म्हणून अवसूल मना कशें न्ही की चेडाक खाण लावू का नाजे ते गुग्गूम येता नाजाल्यार हो येता तो येता म्हणून चेडाक तुमी खावेसिताची तुम्ही तितलेक चेडाक भिश्टेन दवरताची. हे तो येता रात्री तो येता म्हणून तो चेडस पळय ते आयकल कुडें खावचे चाल करता. एक्चुअली तशी काय ना कोण येवचें आसा कोणें गोत ना तरीही चेडाक तशी. तेतकून सान आसतना चेडवांक तुमी कितले संस्कार दिताची तशी तांणी ग्रहण करून घेताची आनी कशी ग्रहण करून घेताची तशी तांगेले व्यक्तित्व निर्माण जाता. त्या निमित्तान आता विजय प्रभून हे विषय सांगिल्ले निमित्तान आयच्या दिवसाक आमी हे केल्लें आसा. आनी चड आमी समय घेनाची. आमगेले समाज कसन आसा ज्ञानवंत आचारवंत विचारवंत शीलवंत बुद्धिवंत उटू रितीच्या म्हणून सांगताची. पण आमी सांगचे कसन की म्हळ्यार जर आमी तुमकां सांगले आमगेलो समाज पयशान श्रीमंत जावका की
ज्ञानान श्रीमंत जाव का की म्हणून विचारले तुम्ही खंच सांगतले पैसे नाक तर पैसे नाकाची वे खरेची ज्ञानान श्रीमंत जाव का वे त्याही नाका म्हणता आम्ही आमगेले समाज ज्ञानानही श्रीमंत आसाची किंतु ज्ञान आणि पैशेकिंत चढ गुणान श्रीमंत जायाची बाकी ज्ञान आणि पैसे ऑटोमॅटिकली तुमगेल मागशी येता कित्याक की म्हळ्यारी आम्ही ज्ञानान श्रीमंत जाल्यारी केलो पंत अहंकार वाडता यद्रा बशील कोणेही आमकां दिसनाची कित्याक की म्हळ्यारी तितले ज्ञान संपादन आमी केलें उरता आनी पयशान तरी गेलो म्हळ्यारी तेगेले पाय 2 फीट वयरी उरता नेलारी उरना चड पयशे आयले म्हळ्यार ताका दिसना चड ज्ञान आयल्यार वयकेच तेही योग्य लक्षण न्हय किंतु गुणान श्रीमंत जर आसल्यारी तो ज्ञान चड आसतना वयकेची लोकाले कशी व्यवहार करता विनय रितीन तो व्यवहार करता चड पयशे आसल्यार वयकेची हांव आरामशीर आशिल्लो म्हळ्यार चड पयशे आसल्यार वयकेची दाखोवन घेना कित्याक म्हळ्यार तो गुणान श्रीमंत आशिल्लो जेन्ना लोकाले कशी हे करका कशी व्यवहार करका चड ज्ञान आसल्यार वयकेची लोकाले कशी व्यवहार करका म्हणून विनयपूर्वक जावन घेवन तो व्यवहार करता केन्ना व्यवहार करता गुणान तो श्रीमंत आसल्यार संस्कारान श्रीमंत आसल्यार मात्र तेन्ना हे दोनीची आसल्यार वयकेची तो विनयपूर्वक जावन घेवन तुमगेले की व्यवहार करता ना जर तागेले की गुणान श्रीमंत ना जाल्यार आनी तो पयशान श्रीमंत आसा ना जाल्यार ज्ञानान श्रीमंत आसल्यार हागेले कितें वचका रे मस्त घमंडी रे तो चड पयशे आसा म्हणून घेवन आमकां दाखयतले म्हणून तुमी तागेले बद्दल उलयताचे ना जर तो गुणान श्रीमंत आसल्यार मरे इतलो व्हड श्रीमंत आसल्यार वयकेची म्हागेले उलयतास मुरे म्हणून घेवन तेन्ना तुमी हें करता तेन्ना डिफरन्स तुमी कळटा तेन्ना तो गुणान श्रीमंत आसा म्हणून घेवन तुमी लेखचे काडना तेतकून आमगेलो समाज ज्ञान पयशान श्रीमंत आसाची किंतु ताजेकिंत चड कसान की म्हळ्यार गुणान श्रीमंत जावका आनी हे गुण कोणाले गशिले प्रभू रामचंद्र देवाले गशिले आनी तसले प्रभू रामचंद्र देवाल जप तुम्ही सर्व लोकही करता आशिल्ले निमित्तान तसले गुण आमगेल समाजाक प्राप्त जावो म्हणून घेवन आमी रामदेव वीर विठ्ठलाले गे आमी प्रार्थना करताची मुखावेल दिवसान तूं सभा कार्यक्रम आसा त्या सभा कार्यक्रमान तूं बाकीचे विस्तारित विषय सांगताल म्हळ्यार किंतु आयच्या दिवसाक स्वाम्याल आगमना निमित्तान हृतपूर्वक जावन तुम्ही स्वागत केले बद्दल आमी पुनः संतोष अभिव्यक्त करताची देव सगळ्यांक बरें घडोवो तुमगेल्या घरांत तुम्ही करता आसल्या उद्योग व्यवसायांत बायलाले तांकांही अत्यंत सुदृढ आरोग्य प्राप्त जावन घेवन अखंड सौभाग्यवती तांकां प्राप्त जावो चेडूं घेवचें तसल्या शिक्षणांत उत्तीर्ण तशी विशेष जावन तांकां घरचे संस्कार समाजात संस्कार विशेष जावन तांकां प्राप्त जावो म्हणून घेवन रामदेव वीर विठ्ठलाले आमी प्रार्थना करताची तशीची आज मस्त लोक हांगा आसा मस्त लोक आयले तेन्ना आमकां एक उमेद वाडटा राम नाम जप करचे तातूंत चड समय घेनाची थोडेची एक 10 निमिष राम नाम जप कोरून घेवन मुखाविले कडे कार्यक्रम तुम्ही सर्व लोकांना सहकार करता म्हणून सांगत आमगेले आशीर्वाद परभाषणाचे आमी मंगल घडयताची श्री कृष्णार्पणमस्तु।